फोंड्या शारांतले सीसीटीव्ही कॅमेरे फाटलीं कांय वर्सां जालीं बंद पडल्यात. 2014 वर्सा आदलो खासदार नरेंद्र सावयकारान खासदार निधींतल्यान शारांत 22 सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयल्ले. मात 2-3 वर्सां भितर हे कॅमेरा बंद पडले. सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद पडिल्ल्यान गुन्यांवकारी घडणुकांचेर नदर दवरप पुलिसांक कठीण जाता. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची दुरुस्ती करची तशेंच शारांत गरजेच्या सुवातेर सीसीटीव्ही कॅमेरा लावचे अशी मागणी फोंडेच्या लोकांनी केल्या. सध्या उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण शारांत 5 सुवातेर फोंड्या पालिकेन सीसीटीव्ही कॅमेरे लायल्यात. तशेंच हेर जाग्यांचेर कॅमेरा बसयतले अशें नगराध्यक्ष आनंद नाईक सांगता. मेन म्हणल्यार सीसीटीव्ही कॅमेरे जायच सामके कंपल्सरी जाय, कित्याक काल किडनॅपिंग जालें, मागीर हांगा गुंडगिरी तशी वाडल्या, कितें एक्सिडेंट जाता, हें कशें घडलें, क्रायम वाडल्या आनी जर पुलिशेक जर हें सगळें काडलें जाल्यार तुका कॅमेराची सामकी गरज आसा. बरें कॅमेरा आसा न्ही ते रिपेर करपाचें काम तेंचें न्ही, कितें ना ते पयशे कित्याक वेस्ट केल्या तेणी ना ते कॅमेरा काडून उडोवचे. सो नवीन कॅमेरा बसोवचे आनी नाल्यार नवीन कॅमेरा बसोवपाचे. जे पळय हे गव्हर्नमेंटान सीसीटीव्ही फुटेज काडलेले पूण तिगे ती चलना, पूण तेणे ते जाता तितके बेगीन तेणे ते रिपेर करचे ना, नवी घातली. हायकोर्टा डायरेक्शन आशिल्लें म्युनिसिपालिटीक की सीसीटीव्ही मेन स्पॉट आमचे जे पळय एक्चुली आमकां पयलीं कितें सांगलां पूण जे नाल्लांक पळय लोक कितें उडयता पळय ताका लागून ते आमकां प्रायोरिटीचे घे सांगलें. त्या प्रमाणे 5 कडेन आमी हे सीसीटीव्ही बसयल्ले आसा. नाला सायड ऑल 5 जे बसयल्या पळय नाला सायडूच आसा. एक पयलें म्हणल्यार आमचो खडपा बांदार तो नालो आसा पळय न्ही, तो एक सायडीक बसयला. दुसरो आसा तो आमचो मार्केटान, जो मार्केटान नाला आसा पळय सकयल ते साई हॉटेला थंय सायडीक कळ्ळें न्ही. तिसरो आसा तो हनुमान तीर्थ वारकणे. चवथो आसा तो वारखंड्या आनी पंडितवाडा जंक्शन ते थंय जो व्हाळा व्हांवता पळय सकयल गेला थंय बसयला. आनी 5वो आसा तो पुर्तगाळ आर्केड. रोखडेच आमी एक आनी 3 ते 4 कॅमेरा आमकां हेचे मेळिल्ले आसा सो तेवूय आमी फाल्यां आमचें इन्स्पेक्शन आसा ते एक 8-10 दिसां बसोवपाचें काम सुरू जातलें. ते जे आसा पळय आमी प्रपोजल दिल्लें आसा आनी ते सिटीचें काम जाता तितले बेगीन आमी सुरू करतले. सीसीटीव्ही नाशिल्ले कारणान क्रायमाक वाड जाल्ली आसा, पूण अजून पर्यंत गव्हर्मेंटान हांगा सीसीटीव्ही बसोवपाचें काम अजून सुरू केलें ना. फोंडा सिटीन प्रवेश करपी 4-5 जंक्शन आसा, त्या जंक्शनाचेर अत्यंत सीसीटीव्ही गरजेचे आसा. गव्हर्मेंटान हेचे बेगीनच्या बेगीन सीसीटीव्ही बसोवपाचें काम करचें अशें मागणी फोंडेचे लोक करीत आसा. फोंडेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नील